पावसाच्या तडाख्यात दिवचल कुडचिरे रस्त्याचेर वावटी वाठारांत पालसण कोसळपाक लागला। देखून हो रस्तो येरादारीक असुरक्षीत जाला। रस्त्याच्या धडेचेर आशिल्ले व्हडले झाड लेगीत हुमटून पडपाचो भंय आसा। फाटले 3 दीस सेगीत आनी नेटान पडपी पावसाक लागून वावटी वाठारांत रस्त्याचेर पालसण कोसळपाक लागला। देखून हो रस्तो येरादारीक धोकादायक जाल्लो आसा। वेळारच उपाय येवजण केली ना जाल्यार आनीक पालसण कोसळून रस्तो ब्लॉक जावपाची शक्यताय आसा। रस्त्याच्या धडेचेर आशिल्ले 200 वर्सां पयलींचे व्हडले झाड लेगीत कोसळपाचो धोको आसा। एखाद्या वेळार वायट घडणूक लेगीत घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। रोड जो आसा तो बिचली तो कुडचिऱ्या मेरेन रोड आसा आनी हे आमचे निरांकाराचे झाड वयर आसा पळय, ही सायड कटिंग केल्ली आसा आनी आतां हे वर्सान वर्सां पडत आसा। पण ह्या 3 दिसांक आतां जे पडला पळय न्हू, हेजेर केन्नाय दुर्घटना जावंक शकता की गव्हर्मेंट कितेंच एक्शन हेजेर घेयना, सरपंच घेयना, पंच घेयना। हे कोणी करपाचें? आमच्या पंचायतीक वन बावळिंगे पडटा, हे कुडचिऱ्यान पडटा आनी सर्वांना पडना। आमी आमचे सरपंच येयलो तेणी पळोवन गेला पण तो करूंक शकना म्हणटा, तेंच्यानी घेवंक जाय तेजेर। पण तुम्ही असे पंचायतीक बी कळयल्यात? आम्ही पंचायतीक आमच्या पंचायतीक कळयला, तेंच्या पंचायतीक आमी कळोवंक ना। तेंच्यानी एक्शन घेवंक जाय तेजेर। सरपंच डेली येता वयता तो, पण हांगा कोणूच पळयना। तो हरशी डेली येता वयता। काल हांगासर 2 एक्सिडेंट जावपाचे, कित्याक लोकांक कळना न्हू। आमी कितले म्हणून लोकांक सांगू शकता गाडी स्लो चलया म्हणून। पण आता जर ही अशी धडा कोसळत रावली, हय ती दुर्घटना केन्ना आता चढ नाही उरोंक, फक्त 2 मीटर उरला आनी व्हडले झाड 200 वर्साचे देवाचे निरांकाराचे आमच्या सातिंगाचे झाड ते केन्ना रातचे दिसा वयले केन्नाय पडोंक शकता। म्हणजे केन्ना आमदारान तेजेर लक्ष तरी पेमेंट सेटींग घालपाक जाय, तो बी घालूंक शकना तेजेर। कित्याक? कारण ताका टायम मेळनासतलो। आमी कितकेशेच फावटी ताका सांगलेलें आसा पयलीं, रोड रूंद करा, रोड रूंद करा, कळना लोकांक न्हू। पण आता हे झाड जर रातच्या टायमार बी पडत जाल्यार बाय चान्स पडले आनी कदम त्या टायमार येयले आनी नशिबान कोणी गेले तेतून कितें करतलो? तांकां ड्रायव्हरांकूय कळचें ना न्हू, चढा आसा न्हू, सायड बेळी ना न्हू जाल्यार कळना आनी रोड तर रूंद जावंकूच जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत।